आईची सुवार्ता जायत्या रितींनी विशेषताय आटापता म्हणयेत. सासनीक जिवीत जोडचे दिशेन एका बऱ्या मेस्त्रीतावन जोगती शिकोवन जोडूंक गोमटोबर आशा दाखयल्या एका ग्रेस्त वा प्रॉमिसिंग वा बरोवशा बरीत तरणाट्याचेर जेजून मोगान दिश्ट घाली. हांवें सगळे सुवार्थेंत जेजून कोणाचेरी मोगान दिश्ट घाली म्हणून शीदा सांगलेलें आयकुचें हें पयले फावटी. हे सुवार्थेंत तरणाट्याक निराशा जाली, तो कंतिश्ट जालो म्हूण सांगलां तरी जेजूक कांय चड निराशा जाली म्हूण म्हाका भोगता. जेजून ये म्हजो पाटलाव कर म्हणच्या पयलें ताका वच आनी तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, सरगार तुका दिर्वें आसतलें म्हळें. आपणा पाटल्यान येवच्याग ताणें पयलें वचचें आसलें. तरणाट्याची आशा आनी तरणाट्याचें सवाल केवल त्या ग्रेस्त तरणाट्याचे म्हळ्यार सुवार्थ आमकां समजूंक ना म्हणून जालें. आमच्या हर एकल्याच्या काळजा गुंडायेंत ह्याच तरणाट्याची आशा आनी सवाल आसात. ती साल्वासांवाची, बाचाव जावपाची, जेजूक मोगाची जावपाची, जेजूचो पाटलाव करपाची आनी सासनीक जिवीत जोडपाची आशा. अशें म्हणटना तरणाट्याचेर घाल्ली मोगाची दिश्ट आमचेरय पडटा आनी आमी वचचें पडटा. आमचें यथेश्ट आस्त बदीक विकिचें पडटा. जेरुजलेमाच्या वाटेर आसच्या जेजून, कुर्साचे वाटेर आसच्या जेजून आपलो पाटलाव करूंक कुशी व्हरतल्यांक सांगलेलीं उतरां स्पश्ट आनी व्हड अपेक्षेचींच. जेजूची अपेक्षे बरीत उतरां ती भुरग्यां परी जावंक सांगची, ती चाकर जावंक सांगची, ती पयलीं जावचे खातीर निमाणी जावंक सांगची, ती सुण्या वागता मदें शेळयो जावंक सांगची, ती आस्त बदकाचेर न्हय बगार सर्गीच्या प्रतिफळाचेर अवलंबूंक आनी आवडेवंक सांगची. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कांय आमचे लागीं आसचें होगडावंक जाय म्हणून जेजू सांगता म्हणून अर्थ न्हय. जेजून वच म्हणटना आमी खंयच्याक चिडकून आसाव आनी कित्याचो त्याग करूंक जाय तें आमकां सारकें कळीत आसा. जेजू पाटल्यान येवचे दिशेन वेची गरज आसा. आमचे मुखामळ मात्र बावना जावं.